वियतनामाच्या बाना हिल्स हांगा आमी आसात. हो जो पळय फाटल्यान हात दिसता, 2 हातांनी मुरली धरता तसो ताणें एक बरो ब्रीज तयार केला. हें तांचें हिल स्टेशन. हांगा बरें धुके पडिल्ले आसा आनी वियतनामान ट्युरिजमा खातीर जें कितें केलां न्ही सामकें हालींचें अशें मानतात. आमी जेन्ना गोंया कडेन वियतनामाक जेन्ना कंपेर करतात, आमचे कडेन अशे तरेचें हिल स्टेशन ना. पूण आमचे कडेन सगळे दर्या आसा, आमचे कडेन सुंदर ग्रीनरी आसा, आमचे कडेन कंट्री सायड आसा, आमचे कडेन दर्यावेळ बी, ह्यो सगळ्यो वियतनामा कडेन आसा. वियतनाम एक स्ट्रीप. आमच्या गोंयांत कितें ना, आमच्यो बऱ्यो न्हंयो, आमचे कडेन कितें म्हणजे वियतनामा कडेन आसता सगळें आमचे कडेन आसा. पूण वियतनामान न्ही तें इतलें बरें डेवलप केलां. वियतनाम सामकें लीप, सामकें सगळे कडेन भोंवपाक रस्ते चकचकीत, ट्रॅव्हलिंग सुविधा बऱ्यो आसात. हांगा आमी ज्या पद्दतीन तो केबल कार घेवन वयर आयले, ही केबल कार तर सामकी सुंदर. हांव राजनाक विचार, राजन तुका वेगळें कितें दिसलें वियतनामान? ताणी हांगा केलां तें सगळें टॉप ऑफ द क्लास म्हणटा केलां. फॉर एग्जाम्पल हांगा जी केबल कार आसा ती ताणी बेस्ट कंपनी, ऑस्ट्रियन कंपनी कडल्यान हाडून सामकी फास्ट स्पिडी. म्हणजे आमी बाकी कडेन गेले आनी पळयल्या ते मसुरी हांगा पळयले, आमी शिमला पळयला, बाकी कडेन सगळे कडेन जंय केबल कार आसात त्यो फायबर ग्लासाच्यो आहात. वायरी ज्यो आसात त्यो स्लो आसतात, स्पीड कमी आसता. इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. आमी फाटले 3 दीस वियतनामान भोंवता आनी वियतनामान आमी आतां जें पळयलां आनी हांगचें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयलां आनी हांगा जी फॅसिलिटीज आसा ट्युरिस्टां खातीर आनी हांगचे लोक जे आसा ते ट्युरिस्टांक इतले बरे ट्रीट करता. सो हें जर व्हरप पळय कांय फटींगपणां ना आनी सगळे कडेन क्लिनलीनेस इतली क्लीन आसा की तुका दिसता की सगळें पळोवचें कशें. आनी सगळें टॉप क्लास आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर, सगळे कडेन सगळे तरेचे फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा. सो दिस इज गोइंग टू बी अ टॉप क्लास डेस्टिनेशन इन फ्युचर. आनी हाजे खातीर गोंयांक आतां घेवपाची गरज आसा, कारण दीस कॅन बी एन ऑल्टरनेटीव टू गोवा. ऑलरेडी गोंयचे सॅच्युरेशनाचेर पाविल्लें आसा. आमी जर एक कितें तरी क्रिएटीव कितें तरी नवी जर आमी जर हाडना आनी आमचे ट्युरिजम सॅक्टर क्लीन अप करना तो जाल्यार आमी गोंय शेणलें अशें म्हणचें पडटलें. कारण गोंयांत अशी भजभजपरी मारल्या, इतलें मॅस जाल्लें आसा टोटल. सो इतले भायले जे कोण येवन हांगा ते गोंयचें नांव बदनाम करत आसा. सो गोंयांत परत नांव हाडचें पडटलें आनी परत हे ट्युरिजम क्लीन अप करचें पडटलें. जाल्यारच गोंयांक फ्युचर आसा, ना जाल्यार आमी सांगतले.